दबाजीक परब संभ्रमता. नव्या वर्साच्या पहिल्या दिसा मोरयेक मान करून एक कुटुंब जावन हे फेस्त आचरण करचे चड अर्थाभरीत जावन आसा. मोरये परी देवाच्या मोगाची जावन कलतेपणाची जिणी जिवंक आईची देवस्तुती उलो दिता. मोरयेन देवाचे आपोवणे देवाचे देणे जावन कलतेपणान स्वीकार केले. तशें आमी मोरयेक आमची सर्गीची माय जावन स्वीकार करून तिच्या शेगुणांनी वाडूंक फावो जावन म्हूण मागया. नव्या वर्साचो पयलो दीस पळोवंक फावो केल्ल्याक देवाक अर्गा जावन हे बलिदान भेटोवंक आयती जावया. आयचे मीस अर्गम बलिदान जावन दितात. थॉमस जॉयस सर्डाना आनी कुटाम, सूरज आनी मारिया डिसोजा अर्गामीस जावन मारिया मायक दितात. मर्लिन डिसोजा आनी कुटाम, रॉयस्टन फरायस आनी कुटाम,
Oswald Sheba Fernandez and Kutam, Patrick आमचे खातीर सांगता आमी सर्वेस्पराक अर्गां दिता आसतना आमच्या त्या सवां खातीर मागोवंक उडास दवरया. तशेंच आमी हें बलिदान भेटयत आसतना उडास दवरया. आमी आराधन जालां तशें जाल्ल्यान पयलो भाग म्हणजे पेनिटेन्शियल रायट आसचें ना. तो देखून आमकां समेत तयार करया ह्या बलिदान वांटो घेवंक. बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवें आमच्या आस्मे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचें सगळें आसो. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तुवें भगयोन मोरयेचें अंकुरपण फळादीक करून मनशा कुळाक ससनाच्या सुखाचें इनाम दिलें. तिचे उद्देशी तुजो पूत जिवीत असो रचणार आमचे मदें आयलो, तर तिच्या माया मोगाच्या विनवणेन हर एका मनशाक जेजू आनी ताचे सारको संतोष मेळो. या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. वाचपा. गणन पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान मोइजेक म्हणलें, आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायलितांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा, सर्वेस्पोर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामोलाचो प्रकाश तुजेर फांकूं आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पोर आपले मुखामोल तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायलितांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार.
जातू कृपाल देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडू तुज्या पजलीत मुखामोलाची दिस आमचेर फांकू हे वरवीं आख्या संवसारार तुजी खुशी कळी जावं सर्रास्रा तुजी सडवून वळखून घे जातू कृपाल देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडू देवा सब जनांगा तुका वागणू सब राष्ट्रा तुजी स्तुती करू तू तांची राजवटकी न्याय नीती परमाने करताय देसा भासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय जातू कृपाल देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडू सर्पसा तुका वाकणू सर्वेस पोरा पजा तुका वाकणू देव आमकां आपलो आशीर्वाद दिव आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडू जातू कृपाल देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडू जातू कृपाल देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडू सा पावलून गालातकाराक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो पूण नेमलेलो काल भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो एक स्त्रियेतावन तो जल्मालो आनी नियमशास्त्रा खाल आसल्ल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्रा काल तो जल्मालो आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय बगर पूत आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजाचो वारीसदारी तूं जालाय देवाचे उतर हें Alleluia, 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 alleluia. नितळ मोनाची हाकीतली बागी सर्वेस पोतांका ओळूंक मेळटलो नितळ मोनाची हाकीतली बागी सर्वेस पोतांका ओळूंक मेळटलो Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमच्या सवे आसो लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका हे सोम्या
गोवळ्यांनी धवांधवी वचून मोरयेक जुजेक आनी कावणे न्हीद लायलेल्या बाळकाक तांणी देखलीं. बाळकाक पळयतच ताचे विशांत देवदूतान सांगिल्लें सक्कड तांकां समजलें आनी गोवळी सांगताले तें आयकल्लें सक्कडां अजाप पावलीं. पूण मोरी ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजान जगोवन दवरून ती आटायतली. शेकी गोवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले. सगळें देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडिल्लें. बाळकाक 8वो दीस भरतस ताका सुन्नात करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें. हें नांव तो गर्भी समोवच्या आदींच देवदूतान दिल्लें. देवाचे उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त तें म्हज्या मोगाळ भावानो भयणीनो भुरग्यानो, एक फावटी एकलो अपराधी क्रिमिनल खंयच्याकी एका व्हडा चुकी खातीर ताका मरणाची शिक्षा फावो जाली, डेथ सेंटेन्स. आनी ह्या क्रिमिनलाक ह्या अपराध्याक ही मरणाची शिक्षा फावो जाल्या म्हणून कळ्ळेंच थंयसर ताचो वळखीचो वळख आशिल्लो जाणा आशिल्लो ह्या जाक एक फावटी ह्या व्यक्तीक भेटोवंक म्हूण येता. आनी हाणें व्हडली चूक केल्यारी देवा मुखार आपणे पाताक वळखून दूख भोगल्यार ताका सर्गीचें सूख मेळोवन दी, तसो आत्मो साल्वार जावं दी म्हूण ह्या जाग चिंता. आनी थंयसर वचून ताका भेटता आसतना हो व्यक्ती ह्या जागाक पळोवंकूच पळयना. ह्या जाग येवन बसल्यार उलयल्यार तो आयकणातले पर्यंत करता. पाद्रे आपलें प्रयत्न करता आनी ताका म्हणटा, आळे देवा लागीं तुजी सूख वळखून घे आनी खंडीत जावन तुका सर्गीचें सूख मेळटलें. तुजो आत्मो साल्वार जातलो. जाल्यार तो आयकूंक घुसना. पाद्रापाक कितें करचें म्हूण कळना आनी तो आपले चिंता. आपल्या पॉकेटींत आशिल्लें कोंत काडटा आनी काण्ण ताचे लागीं म्हणटा, म्हाका एक 2 मिनटांचो वेळ म्हणी दियेत की तुका. ह्या वेळार हो व्यक्ती चिंता, किरी किरी नाका म्हणून जायत म्हणटा. आनी ह्या जाक हें कोंत घेवन नमान मरये मागणें आराम करता. पाद्र्यापान चिंतलें हें मागणें करता आसतना पुणी तो बदलतलो म्हणून. मागणें आराम केलें पूण ह्या व्यक्तीक कांयच तें लागू जावना, ताका बगूंक ना. पूण ह्या जाक नमान मरये मागणें कंटिन्यू करून वेता आसतना ह्या व्यक्ती तेणी कितें बदलावण दिसली आनी हो व्यक्ती मागणें करूंक आराम केलें. आनी वय मागणें करता आसतना हाची उतरां सुडाळी येनातलीं, दोळ्यांनी दुकान देंवलेलीं. पाद्र्यापान मागणें कंटिन्यू केलें आनी करता आसतना वो हाच्या पाद्र्यापाच्या पांयां पडून तो म्हणालो, आपले हांवें चूक केल्या फादर, म्हाका कुमसार जावन बक्षांनी जोडी जाय. आनी ह्या जाकान ताका कुमसारो सक्रामेंत फावो केलो आनी उपरांत फुडें ह्या व्यक्तीक मरणाची शिक्षा मरण फावो जालें तरी हाचो आत्मो साल्वार जालो. मोगळ भाव भयणीनो, हें कशें जालें? हें मोरये माया वरवीं जालें. हें कशें ह्या व्यक्तीक आपणाच्या मरणाच्या वेळार बदलावन घडलें? मोरी माय एक सादी स्त्री न्ही, एक सादी आवय न्ही, ती देवाची माता. आनी हें फेस्त, ही परब आज आमी सगळीं संवसारभर संभ्रमतात. फाल्यां आज मोरी माय देवाची माता. देखून ह्या वर्साच्या सुरवेरीस मोरयेच्या हातीं आमकां समर्पण दिवन मोरये सांगाता आमी समकल्ल्या वेळार मोरी आमकां तिच्या बेसावांनी भरता, आशिर्वादांनी भरता. मोरी देवाची माता, जेजू वरवीं ती आमचे सांगाता. मोरी देवाची माता, जेजू वरवीं ती आमचे सांगाता. सदांच आमी तिचे सांगाता आमी समकोंक साथ जाता. 9 वरां आयल्या म्हणटा आसतना कांय पुणी आमच्या मोरये मायेचो तो उडास लिपोवन उरोंक न्ही, 9 वरां संभ्रमच्यान तो लिपोवंक न्ही. बगार पवित्र सभा मोरये मायेक देवाची माता म्हूण उंचलें नांव दिवन
तिका आमी मान करच्याक आमकां हें वर्तें भाग फावो करता. मोगाळ भाव भयणीनो, मोरी देवाची माता, मेरी मदर ऑफ गॉड. कशी देवाची माता? पवित्र सभेच्या सुरवेरेस संप्रदाया प्रमाणे मोरये मायेक देवाची माता म्हणून सगळ्यांनी वळखून घेतलें, मानून घेतलें. पूण क्रिस्त शका 428 इसवेंत नेस्टोरियस म्हणलो कॉन्स्टंटिनोपलाचो पात्रियार्क एक वाद मांडटा आनी तो म्हणटा मोरी देवाची माता जावंक साथ दिना. कित्याक म्हळ्यार मोरी जेजूची माता. आनी ह्या वेळार ती जेजूचे 2 सैम नेचर, ह्युमन नेचर अँड डिवायन नेचर, ह्या 2 संगती विशयान तो उलयता. मनुष्य सैम आनीक दैवीक सैम. देव मनीस देव जावन आसलो, देवाचो दुसरो पूत, तो देव जावन आसलो, पूण तो मनीस जावन केदाळ येता आसतना तो देव सैम सांगता आनी मनशा सैम तो स्विकार करता आनी तो जेजू जाता. देखून ह्या जेजूची आवय देवाची आवय जावंक साथ दिना म्हणटा. आनी ह्या वेळार 1431 इसवेंत क्रिस्त शका 431 इसवेंत एफेजांत पवित्र सभेचे वडील बिसाहेब सांगता मेळोन हें सत मोरी देवाची माता कांय घडिल्लें आतां न्ही, बगार देवाचें योजन तें पोरन्यासोल्यान तावन देवान तें परगटलेलें. देखून एक मोरी एलिझाबेथीक भेटलेल्या वेळार एलिझाबेथ ती म्हणटा सुमयाच्या मातेन म्हज्या भेटेक येवचें भाग म्हाका खंय तावन फावो जालें. सुमयाच्या मातेन म्हळ्यार जेजूच्या मातेन न्ही, कित्याक जेजून ताचे उपरांत त्रिंदादीक परगट केल्लें. पूण एलिझाबेथीन म्हणचे जाल्यार सुमयाच्या मातेक, सुमयाची माता म्हळ्यार सर्वेस्पराची माता, पोरन्यासोल्यान देवाची माता. आनी हें पवित्र सभा स्पश्ट करता मोरी देवाची माता. सभार संगती आसात पूण आमकां तें गरजेचें न्ही. आमकां मोरी गरजेची, आमची सर्गींची माय गरजेची. ती आमकां मोगाची, ती आमच्या कुटुंबाक मोगाची, ती आमच्या कुटुंबाची राणी, आमची राणी. देखून मोरये मायेक आमी मान करता, मोरये मायेक आमी मोगाची जावंक आशेता. बियॉन्ड द रेनबो म्हणल्या बुकांत बरयणार मोरये विशयान म्हणटा मेरी इज ब्युटिफूल बट विदाउट ब्युटी क्रीम म्हणून. मोरी सोबीत न्ही, जायकी सोबीत, तरणाटी स्त्री ती, कुडीन सोबीत, शेगून आनी मोरी सोबीत, कुरपेन ती भरलेली, देवाच्या पुताक आपल्या कुशींत वावयलेली मोरी कितली सोबीत, शुगण आनी शेगूण आनी भरलेली, कुरपेन भरलेली मोरी. देखून तो म्हणटा मोरी सक्कण वर्णी सोबीत, मेरी इज ब्युटिफूल बट विदाउट ब्युटी क्रीम. आमी तिची भुरगीं सोबीत जायचे, आमी तिची भुरगीं शेगूणांनी बरत जाय, आमी तिची भुरगीं कुरपेन सदांच क्रिस्ताची मोगाची जायचे म्हण ती आशेता. देखून पापा फ्रांसीस म्हणटा डोंट गीव मेकअप टू युअर सोल्स म्हणून. तुमच्या आत्म्याक मेकअप दिवंक वचूं नाकात, ताका मेकअप गरज ना. कित्याक आमी कतें आसांव कशें आसांव तें आमीच सुमयाक समर्पण दिवचें, देवाक समर्पण दिवचें. देखून आमचें तें कितें उणेपण आसा, आमचें तें कितें खोटेपण आसा, आमचें तें कितें खंत बेजार आसा, सगळीं आमी देवाक भेटयल्या जालें. तो मेकअप दिता, तो जाणा कितें करीचें म्हणून. ही पापा साहेबाची उतरां. देखून आमी मोरये माये लागीं गेल्यार पुरो, ती जेजू लागीं सांगून कितें जाय तें फावो करता. काणा लग्न शारांत पळया, थंयसर वायन उणो पडला, वायन कर म्हणून जे मोरयेन विचारूं ना, थंय वायन ना म्हळें तितलेंच. आमचें तें कितें उणेपण आसा, कितें आसा, गरजा, तें आमी मोरयेक सांगल्या पुरो. मोरये जेजू लागीं सांगता. मोगळ भाव भयणीनो, थोड्या वर्सां आदीं डिवायन वॉयस म्हणल्या पत्रांत हांवें वाचलें, तुमी आयकलां जावंक पुरो. 4थ्या क्लासीचें चेडूं भुरगें, जायतीं भुरगीं स्कूल बसार बेतालीं खंय, आनी बसार बेता आसतना कितें मुखार लॉरी मेळ्ळी आनी एक्सिडेंट जाता म्हणून कळ्ळेंच हें चेडूं 4थ्या क्लासीचें भुरगें आपलो अणभव सांगता. ताका मम्मीन सांगलें खंय कांय आंकांत करता जाल्यार, अवघड करता जाल्यार गळ्यांत असल्या कोंताक घट्ट धर आनी बोबाट मार मोरयेक. मोरी राखता, बचाव करता. ह्या चेडवा भुरग्याची उतरां. आनी अशेंच घडलें. तें म्हणालें हें एक्सिडेंट जाता म्हणून कळ्ळेंच आनी सगळ्यांनी बोबाट मारली. पूण ह्या चलयेन मात्र, ह्या चेडवान मात्र कोंताक घट्ट धरलें आनी मोरयेक बोबाट मारली. आनी तें म्हणटा आमी बचाव जाले, हांव आमकां कांय जावं ना, मोरये मायन आमकां राखलें, पूण म्हाका मम्मीन शिकयल्लें. मोगळ भाव भयणीनो,
मोरी माई आज आमी व्हडल्यान तिका मान करता गौरव दिता सगळें करता पूण मोरी माई तुमकां आनी म्हाका प्रेरण आदर्श तिच्या आई जिणयेंत ती कांय कंद बेजाराय कश्ट आयल्यात तिच्या पुता द्वारे सबार संगत्यो आयकूंक तिका मेळ्ळ्यात कांय थोड्यो संगत्यो आमी पळयल्यो जाल्यार बडव्यांनी येवन मोरयेक सांगता आसतना 15-16 वर्सांच्या स्त्रियेक तुका एक माहोनात पूत देवाचो पूत जल्मतलो लग्न आदींच म्हणटा आसतना मोरयेक कितें बोगलां जावयेत तिचे आटे बिटे कसले आनी ह्या बडव्यांनी येवन मोरयेक म्हळें देवाचो पूत तुका जल्मतलो मोरयेक खुशी जाली आसतली कोण ना एका रितीन देवाचो पूत नेंगी म्हणून पूण तो जल्मलो मात्र गोरवांच्या गोट्यान ह्या वेळार तिका कितें बोगलें बडव्यान सांगलें एक आनी हांगासर घडलां दुसऱ्यांच उपरांत हेरोदीच्या बियाक लागून मोरी जुजे चरक्या भुरग्याक घेवन इजिप्ताक वेता आसतना खंय कळीत नातलो जागो ही स्त्री ह्या भुरग्याक घेवन येता आसतना मोरयेक कितें बोगलां तिच्या आकांत कितें सिमांव प्रवाद्यान तेंपलांत प्रवाद केल्ल्या वेळार कितें तिका समजना मोरयेचे आकांत कसले भुरगो वाडोवन येता आसतना देवळांत सुकोवन पडलो तांकां सुकोवन गेलो ह्या वेळार मोरयेक कितें बोगलें कोणना चरको भुरगो आनी जेजूच्या परगट जिणे वेळार सबार फावटी मोरयेक आयकूंक मेळना तो पिसो जाला म्हणाले थोडे म्हणाले तो पिवंडो आनी तरी कुटुंबाचींच थोडी म्हणाली ताची मोत पिरवल्या ही उतरां एक आवय आयकत आसतना बापाय आयकत आसतना कितें तिका बोगलां आसतलें तिचे आटे बिटे कसले आनी ह्या तरणाट्या पुताक कुर्सार मारता आसतना कुर्सामळी मोरये आसली ताका थिंपी उडयली ताका मार गेले हें सगळें ती पळयता आनी आखरेक यस पुताक निर्जीव पुताक आपल्या उस्क्यार घेता आसतना मोरयेक कितें बोगलां मोरयेन कोणाक समर्पण दिलां त्याच देवाच्या कुशेक तर मोगाळ भाव भयणीनो तुमकां आनी आमकां आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वैयक्तीक अशेंच घडटा थोडे फावटी आमकां समजना थोडे फावटी आमची भुरगीं बाळां आयकनात थोडे फावटी आमच्या भुरग्यां बाळा विशयांत हेर कितें कितें उलयतात थोडे फावटी आमी आवय बापूय जावन आमची जबाबदारी चुकोवन पडलेल्या वेळार आमकांय नालिसाय आमची जिणी क्रिस्तांव जिणी जावन वा वडिलां जावन आमी जियेनातल्या वेळार आमी खंय वेचें थोडे फावटी आमी चिंतले बरी जायना आमच्या कुटुंबांत पिडा शिडा येता मोर्न येता हें कित्याक घडटा म्हूण सवालां वयर सवालां आमी विचारता तर आमी खंय वेचें आमी मोरये माया लागीं वेचें मोरी देवाची माता मेरी मदर ऑफ गॉड देवाची माता ती कितेंय करूंक शकता असल्या भावार्थान असल्या पातयेन आमी तिच्या लागीं गेल्ल्या वेळार ती आमकां आशिर्वादान भरता नांवार तिका आर्चबिस्प फुलटन जेशीन म्हणटा वॉक विथ गॉड म्हणल्या बुकांत तो म्हणटा आमी केदाळा देवा सांगता समकत हांव तो वेळार कश्ट आसल्यार फूड करूंक एकसूरपणांत सांगात जोडूंक आनी आमी हसकत म्हूण चिंतलेल्या वेळार आमकां बॉल दिवंक जेजू शकता कित्याक देव शकता कित्याक देवा सांगता आमी समकल्ल्या वेळार देवाक सोडून आमचे इतलेंच आमी समकोन गेल्ल्या वेळार तो म्हणटा आमकां उणेपण भोगता आमची हसकत काय चड जाता आमकां कस संकश्ट येतात आमी 9 वर्स आराम करता हर एक वर्सा करता हे फावटी 9 वर्स आमच्या उमरार आयलां आमी कांय बदलोवंक चिंता कोणना कितेंच घडना आमच्या काळजा मतीन आमच्या कुटुंबांनी आमी जर आमची क्रिस्त जिणी जेजूक साक्ष जावन जियोंक प्रयत्न करिनातल्यार कॅलेंडर मात्र चेंज जाता उरलें कितेंच बदलना आज आमी ही कृपा प्रत्येक जाण मागया देवाचो आशिर्वाद नासतना कितें जायना पयल्या वचपांत आमी आयकलें ताचो शिवर आशिर्वादाचो शिवर आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर केदाळा पडटा केदाळा आशिर्वादा वयर आशिर्वादां लाभतात तो वळ आमच्या जिणयेंत सोमयाक आमी साक्ष जावन बरी समाधानाची कुटाम बांदूंक कुटुंबांत जियोंक आमकां साथ जाता देखून पळया आयच्या वांजेलान मोरी गोवळी दावी येता आसतना थंयसर मोरयेक पळयतात जेजूक पळयतात जुजेक पळयतात म्हणटा पवित्र पुस्तक हें वरास कुटुंबाचें वरास आमी सक्कड आवय बापूय भुरगीं सांगाता आसलेलीं आसूं दी आमकां पळयलें सक्कड म्हणून दीत ह्या कुटुंबान सक्कड सांगाता संतोशान जियेतात हो संतोश हें समाधान जेजू आमकां दिवं दी जेजू बीन आमी कितेंच करूंक शकना आखरेक सांत थॉमस अक्विनस म्हणटा विदाउट गॉड आय कांट विदाउट मी ही वोंट विदाउट गॉड आय कांट विदाउट मी ही वोंट देवा विने आमी कितेंच करूंक शकना म्हजे विने देव कांयच करना म्हणजे आमी सदांच देवाचेर पातयेवन विश्वासान आमी जियेल्ल्या वेळार आमकां आशिर्वाद लाभतले ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार येवकरिस्तान आमच्या काळजान येवचो जेजू
सदांच हे मुखल्या वरास मुखल्या आमची जिणी बेसांव आनी आशिर्वादांनी भरलेली जावं दी. देवा विने आमी कितेंच करूंक शकना. म्हजे विने देव कितेंच करिना. आमेन. उबे रावया. आमचो बावर तुमी उसारया. एकाच देवाक सत म्हणटा. आणि एका क्रिस्ताक सत म्हणटा. देवाचो एकलोच पुतो सत काळांनी बापातां जल्माला. देवातां देव उजवाडातां उजवाड खऱ्या देवातां उपजलो करो देव. तो देवातां जल्माला ताका रसूंक ना. बापाच्या सेव्याचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशा पासोत आनी आमचे सोडवणे पासोत सर्गांत तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासोत पोंच पिलाताकार ताका कुसार मारलो. ताणें अस्मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्यांची मुंसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताच्या राजवटीक शेवट आसना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा. सोमी आनी जीव जाता तो बापा आनी पुता तो निप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासार आनी नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापिल्ले सभेक सत म्हणटा. पातकांचे बोगसाणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मुल्यांचे पुनर्जीवनपणा आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. पोरण्या वर्साक विदाय मागता आसतना नवे वर्स आमच्या मुखार आसा. आरंभ जालांच म्हूण आमी म्हणयत. कित्याक त्या वर्साचो वेळ आमचे प्रकार होंदो ना. ह्या वेळार येवक्रिस्ताच्या ह्या बलिदानांत वांटो घेवचे आमी आमकां जाय आसली आमची मागणी सर्गींच्या बापा मुखार उबारया. सर्गींच्या बापा, सर्गींच्या मोगाळा बापा, पवित्र सभेचे मुखेलपण सोलोन वरच्या बापा साहेबाक, सर्व बिस्पांक, याजाक आनी धर्मीक मुखेल्यांनी आपल्या तबेन आसच्या परजेक भावार्थांत वागोवंक पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तांकां बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध धर्माच्या लोकांनी वस्ती करच्या आमच्या भारत देशांतल्या सर्व मुखेल्यांनी समाजींत शांती समाधाना खातीर वावरूंक आनी सर्व परजेच्या गरजांक पावोवंक बलिश्ट राष्ट्र बांदून हाडूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. आमच्या फिरगजींतल्या सर्व भुरग्यांक युवक युवतींक खासदारांक आनी प्रायेस्तांक तुज्या गोपान घे. आमी सर्वांनी आमच्या भावार्थांत ती रावून बोगसाण्याच्या स्पिरितान बरोवन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे खरे साक्षी जायशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतावन परगवान वावर करच्या आमच्या मोगाच्यांक तांच्या वावरान तृप्ती भद्रती आनी बरी भलायकी दिवन राख आनी सांबाळ. तशेंच फिरगजे खातीर उदार मोण दाखोवच्या सर्वांकी तांच्या बऱ्या मोणाक 100 वांट्यांनी आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेंतल्या गवलीक मंडळी तशेंच सर संघसंस्थांनी वावुरच्या संध्या पसत मागता. तांच्या बऱ्या मनाक तूं आशिर्वादांनी भर. तांणी सदांच तांची सेवा फिरगजेच्या उदारगते खातीर निस्वार्थपणी बेटोवचे बरें मोण तांकां फावो कर. फिरगज विगारा संगी मेलोवन हाताक हात दिवन वावरूंक आनी तांणी हाती घेतल्या सर योजनांनी तांकां यशस्वी लाभय म्हूण मागता. उतार प्रायेन तशेंच विविध पिढे वरवीं कश्टोवच्या आमच्या फिरगज कुटुंबांतल्या संध्या पसत मागता. तांकां तांची दूख आनी बेजाराय सोसूंक बोल लाभय. सांगातच आमच्या फिरगज कुटुंबांतावन देवादीन जाल्ल्या सर्वांकी सर्गींचे सूख फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी इराद्यां खातीर आनी आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर मागया.
सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, आमची मागणी आमच्या काळजाचे अत्रेग तुजे समोर आमी हाडलात, तेतून स्विकार कर आनी तुजे कृपे देण्याने आमकां बोर म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मुझे भाव भयणीनो मुझे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी एका पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या सर पदवेदार बापा, बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूं तें शेवटाक पावयताय. भगवंत देवा मातेच्या दाबाजीक परब आमी संतोशान संभ्रमता. तिच्या विनवणेन तुवें सुरू केलां तें कृपेचें काम तूं शेवटाक पावय जाय म्हूण मागता. तुज्या पुताक जेजूचें नांव
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व कडेन सर्वांत जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्या सो. जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक वळखूंक दिताय आनी तांचे काळजां संतोशान भरताय. जो काळा आदीं तावन जल्मालो तुजो पूत तोच आतां काळांत जल्माला. देव सैमान तुजे सारको महिमेवंत कोणाकच दिश्टीक पडनासलो आतां आमचे सारको जाल्लो आमचे मदें तो दिश्टीक पडलो. पडलेली रचना आपणा सवय उबारून नव्यान तिणें तिका संपूर्णायन एकठांव सांडून गेल्ल्या पातकी मनशा कुळाक तुज्या सुखाच्या राजांत पावोवंक सर्गार तावन जेजू आमकां देंवन आयलो. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण जाता. उदें दितावन अस्तंते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटोवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जाता खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. बावरतसो गुड परगटुया. तुझ्या खुसा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, आमच्या सोडून पसत तुज्या पुतान सोसल्या कश्टा मरणाचो ताच्या नंबरीत पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बली आतां तुजे पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरो
आनी जेजू सगळे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत अवकार मोरयेच्या भगवंत जुजे तिसोपती आनी तुज्या भगवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बल्ले वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिजे वरवीं सगळ्या संवसारांत शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुजे साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मन्यारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाते ह्या संवसारांत वाचतोरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगांत तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक माई पसान तुज्या रजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बगून ससनाक तदोशी जाताल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडूंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन संगता मेळोन म्हणया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकऱ्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां आदार म्हणून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्या बरोबर शानात व्यक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पदकांतले सुटय आनी सर्व आकातांतले वाटय. कित्या रसबोटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बवर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दीन एकवटान सांबाळ. तूं जी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुवाय आसूं. माया मोगासून एक वरस गूढ जावन एकामेकाक शांती दिव्या. संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी सेवंक वेता ती आमचे जडते आनी क्यास हाडिना जावं पूण जे काकुळतेन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकेने वखद देव.
पळया जेजू क्रिस्तावाची शेळी आमचे पाप करता ती ताच्या जेवणाक आपयली आमी ती सर सुभागी सोम्या तुम्ही बेनोचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली
जिंकताना म्हाका पळोवन ते हांसताना सदांच तूं म्हजे संगी आसलोलो जेजू सोम्या कश्टांत हांवें समटाळताना दुकान व्हरून हांव वाचताना सदांच तूं म्हजे संगी आसलोलो जेजू सोम्या सुरवेता नाकेर पोरया प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा भगवंत सदां अंकवार मरयेक तुज्या पुताची आवय आनी पवित्र सभेची माता म्हण तुवें पसारतना आनी ह्या तिच्या परबे दिसा तुका दिन वासूंक सर्गींच्या जेवणान संतोषान आमी वांटो घेतला. हे जेवण आमकां सासणेक जिविताक उपकार अशें कर म्हण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. दायकन बसा. फाल्यांची मिसा सकाळीं 6 वरार कोंकणी मीस, 7 वरार कोंकणी मीस आनी 8 वरार इंग्लीश भाशेन मीस. तशेंच सांजेर मीस आसचें ना. तुमी हें शेजारच्यांक सांगा. वेताना अशें उलोवन बसा, ना जाल्यार थोडीं आयकनातलीं प्रत्येक मिसाक येतात. आयचे देव स्तुतीक हार्याक आदार दिल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. इगर्जे भायर ही हांगासर कदेलां घालूंक आनी सगळी तयाराय करूंक मांडावळ करूंक वावुरल्या श्री विनोद डिसोजा उपाध्यक्ष तशेंच सर्व गुरकारांक प्रतिनिधींक स्वयंसेवकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफी केल्ल्या तांकांय हांव तुमचे नवें देव बरें करूं म्हणटा. आल्तारीक फुलां दान दिल्ल्या श्री ऑल्विन डिसोजा आनी कुटाम कंकनाडी चवथो वाडो हांकां देव बरें करूं तांचे खातीर मागोवंक उडास दवरया. आल्तारीचें बॅकड्रॉप सोबीतरान सजयल्ल्या मिस्टर बानू फर्नांडीस आनी आल्तारी मुखार डेकोरेशन केल्ल्या नंतोर बेतनी सिस्टरांक तशेंच आल्तारीचें मेज आनी सर मांडूंक वावुरल्या मिसेस सेलीन रॉड्रिगस, मिसेस लिना लोबो, मिसेस वॉयलेट रोस्टादो, मिसेस आशा आनी तांचे सांगाता वावुरल्या सुमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आमच्या मिरनामाक अरुण ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. सुमधुर गायना मरिफत देवस्तुतेन भक्तीपणान वांटो घेवंक आमकां आदार दिल्ल्या भुरग्यांच्या गायन मंडळीच्या सर्व सांद्यांक कॉयर मास्टर श्री ऑजवल्ड डिसोजा आनी तांकां तरबेत केल्या हेरांकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. वसांत मुखान कॉयराचे गणत सडल्ल्या वसांत खेळिल्ल्यांकी आमी देव बरें करूं. एक बदलावण तुमी पळयली की नांगे गोत्तुना आयच्या लितुर्जेंत. आयची सगळी लितुर्जी सोलोवन व्हेल्या भुरग्यांनी आमच्या फिरगजेच्या. तांकां एक बऱ्यो ताळयो दिया. भोव वेवस्थीत रितीन बऱ्या तरान तांणी सोलोवन येयल्या, भक्तीपणान सोलोवन येयल्या. त्या वरवीं वर्साच्या सुरवेचेंच मीस म्हूण आमी म्हणयत, कित्याक थोड्या गांवांनी येदोळ 9 वर्स जालां
आनी थोड्या गांवांनी आनीक थोडी वरां उपरांत आनी थोड्या गांवांनी फाल्यां सकाळीं 9 वरां सुरू जाता. त्या देखून वर्साच्या पयल्या मिसाची लितुर्जी आमच्या भुरग्यांनी चलोवन व्हेली आनी खॉयर हांकां सुमेस्तांक आनी तांकां तरबेत केल्ल्यांक देव बरें करूं. परत एक पडी तांकां ताळयो. वर्साच्या अखेरीच्या अर्गां बलिदान चलोवन व्हेल्ल्या फादर डेन्झल लोबो आनी सहकार दिल्ल्या तशेंच मिसाच्या लितुर्जीन मुखेलपण घेतिल्ल्यांक देव बरें करूं. जनेराच्या तुमच्या लेकार फाल्यां आरंभ जाता. जानेराच्या 20 आनी 1 तारखेर आमच्या फिर्गस पात्रोनाचें फेस्त हें तुमी जाणात. त्या दिसा मिसान सकाळीं 6:30 वरार आमी वेगळी अनाउन्समेंट करूंक सुरू केला. तुमी चुकोवन वाट चुकोवन येवचें नाका म्हूण. त्या दिसा मिसान सकाळीं 6:30 वरार कोंगणेन मीस, 9:30 वरार मानाच्यो वाती वांटूंक आनी 9:45 वरार 9:45 वरांचेर मिसाचें बलिदान आनी सांजेर 6 वरार सांस्कृतीक कार्यक्रम आसतले. फेस्ताक तयार जावन 9 12 तारखेर तावन आरंभ जाता. सांजे 4:30 वरांच्या मिसाचेर 9 दिसांनी प्रत्येक विशय फिर्गस कुटुंबाक संबंध जाल्ले इराद्यां खातीर आसा आनी मिसाचें बलिदान भेटोवन त्या वेळार आमी मागतल्या आनी लितुर्जी सर संघ संस्थांनी तांकां येदोळसो वांटून दिल्या. सगळ्या वर्सा प्रत्येक जावन विशेष लितुर्जी कार्यावळी आनी नातालांच्या नव वर्सा संदर्भार वेवस्थीत रितीन लितुर्जी मांडून हाडल्या आनी जायतो वावर दिल्या. आध्यात्मीक समितीचो संचालक श्रीमान डॉल्फी लोबो आनी समितीच्या सर्व सद्यांक देव बरें करूं. देवा बापाचें आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. गवळीक वावराक सर्व रितीन सहकार दिवच्या आमच्या सकट कॉवेंताच्या सुपेरियरांक सर्व धर्म भयणींक आमच्या आनी फिर्गजेच्या तर्फेन देव बरें करूं. सुमयाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. दिसो एवकरिस्तीक पुरशां 7 तारखेर आयतारा 3:30 वरार मिलार इगर्जेन मीस, मागीर पुरशां स्वयंसेवकांनी वेळार तांकां नम्यारल्या जाग्यार रावचें. परवां 7 तारखेर एवकरिस्तीक पुरशांवाच्या दिसा हांगा सांजेर मीस आसचें ना. जाता तितल्या फिर्गस घरांनी एवकरिस्तीक पुरशांवाक भाग घेवंक विनंती करता. 9 वर्सा दिसा तुमच्या लेकार फाल्यां वा आसतावन सकाळची मिसां येदोळ सांगले बरी, हेरांक सांगूंक उडास दवरा. आज लायटिंग केल्ल्या अरुण इलेक्ट्रिकल्स, साऊंड मंडळ केल्ल्या क्रिस इलेक्ट्रॉनिक्स आनी कदलांची मंडळ केल्ल्या जैक एंटरप्राइजेस तुमकांय देव बरें करूं. ಈ ಬಲಿಪೂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡಿಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ करूंक अवकाश दिला सेंट ॲग्नेस कॉन्व्हेंट सुपिरियर आणि येशू प्रेम निकेतन कॉन्व्हेंट सुपिरियर तुमकां सर्व फिर्गस घरांच्या नांवें देव बरें करूं. आमच्या सर्व वेदी सेवकांक आनी तांचो एनिमेटर श्रीमन ऑजवर्ल्ड फर्नांडीसाक तांच्या सर्व वावराक आनी सेवेक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या फिर्गजेची टीना बेनिटा रेगो आयकफ म्हणजे ऑल इंडिया कॅथलिक युनिव्हर्सिटी फेडरेशन हे आंतरराष्ट्रीय संचालन ताची राष्ट्रीय संचालक जावन वेंचून आयल्या. ताका आमी सर बरें मागता. नातालांच्या संजेर 20 आनी 4 तारखेर तांच्या त्या काळाक संबंध जाल्लो नातालां संदेश तें कार्य भोव बरें आनी भोव अर्थाभरीत रितीन आसलें म्हूण जायत्यांनी ह्या विशयान संतोश सुसारला. वावुरलेल्या फिर्गस गवळीक मंडळाचे उपाध्यक्ष, सांत रेजिस कॉलेजची प्रिंसिपल आनी वावुरल्या धर्म भयणींक, कोरियोग्राफरांक, तरबेत दिल्ल्या सर्व शिक्षकांक आनी पात्र घेतल्या सर्व भुरग्यांक, तशेंच सांत ॲग्नेस CBSE इस्कॉलाची प्रिंसिपल आनी सांगात दिल्ल्या धर्म भयणींक, तांच्या कोरियोग्राफरांक, तरबेत दिल्ल्या शिक्षकांक आनी सर्व भुरग्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांकां एक ताळयो. ह्या तांचे संगी वावरल्या श्री दीपक डिसूसा, श्रीमती ज्योती, श्री राकेश, रेकॉर्डिंग केल्ल्या फादर विवियन रोड्रिगस, सहकार दिल्ल्या युवजनांक, भुरग्यांच्या वडिलांक देव बरें करूं. तुमच्या सगळ्यांच्या सहकारान कार्य भोव अर्था बरें जालें आनी सोबलें. खारकोळ सांत लॉरेसाचें पुण्यक्षेत्र
वार्षिक परब जानेराच्या 20 आनी 1 तारखेतावन 20 आनी 6 तारीख पर्यंत चलतली वेवर नोटीस बोर्डार आसा. आदल्या आयताराच्या मिसावळा जमा जाल्लें दान 31,824 31,824. क्रिस्मस राती मिसावळा जमा जाल्लें दान 1,16,327 1,16,327. क्रिस्मस दिसा मिसावळा जमा जाल्लें दान 49,705 49,705. बाळखा उम्या जमा जाल्लें दान 95,395 95,395. येवच्या आयताराचें दान निवृत्त याजकांच्या निधीक जावन आसा. सर फिर्गसगारांक हांगा हजर आसल्या तुमकां सर्वांक सहायक विगार बाब विवेन रोड्रिगस, बाब लॉरेंस कोटिन्ना, पदवा कॉलेज प्रिंसिपल बाब अरुण लोबो आनी बाब डेन्झल लोबो हांच्या नांवें एक संतोष भरीत माया मोगाचें आनी बेसांवांनी भरलेलें शांतीचें नवें वर्स 2024 मागता. मोरी माय आमकां सर्वांक बेसांव दिवन दी आनी 2025च्या जुबलेवाक तयार करचे आमी फावो ते जेजूच्या येण्याच्या जुबलेवाक तयार करचे आमी फावो ती तयारी आमच्या काळजांनी आनी कुटुंबांनी करूंक आमकां ती फावो करून दी. आमचो पात्रोन सान सेबास्त्यांव मुखल्या वर्सान आमकां राखोवन दी, आमचे पसत विनंती करून दी आनी तसो सांगात आमकां दिवन मागता. तुमकां सुमेस्तांक बागी संतोश भरीत नवें वर्स. मुगाळ फिर्गसगारांक एक बरी सांज मागता. 2023 वर्स संपोवन 2026 वर्साक आमी पांय दवरतना फाटल्या वर्सांनी आमकां हर एक वाटेन राखून आमकां आदार दिल्ल्या धन्य देवाक आमी अर्घ आनी होगलां पाठयता. आयचे मिसाचें बलिदान भेटून आमकां आशिर्वाद केल्ल्या आमचे मुगाळ विगार बाब भोव मानदीक विन्सेंट मोंतेरो, आयचो संदेश दिल्ल्या मानदीक बाब अरुण लोबो, सहायक विगार बाब मानदीक विवेन रोड्रिगस आनी मानदीक बाब लॉरेंस कोटिना आनी मानदीक बाब डेन्झल लोबो, आयचे सैरे याजक मानदीक बाब जोसेफ डिसोजा. तुमकां सर्वांकी सर फिर्गस कुटुंबा तर्फेन बरें नवें वर्स मागता आनी जेजू तुमकां बरी भलायकी आनी समाधान दिवन दी म्हूण मागता. आमकां सभा रितीन कुमो करच्या आमच्या कवितांच्या सुपिरियरांक आनी धर्मयणीक हांव बागी नवें वर्स मागता आनी देवाचें आशिर्वादां तुमचेर मागता. सर मोगाच्या फिर्गसगारांक, गुरकारांक, प्रतिनिधीक आनी संघ संस्थांच्या अध्यक्षांक आनी संध्यांक एक बागी नवें वर्स मागता आनी देव तुमकां हर एक मेटांनी राखून व्हरून दी आनी बेसांवांनी भरून दी म्हूण मागता. देव बरें करूं. आतां मीस अखेर जातच सर्वांनी चेरां एकठांय मांडीचे म्हूण विनंती करता. निमाणे बेसांव घेवंक उबे रावा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. प्रत्येक आशिर्वादाक आमची तकली बागोवया. देव सगळ्याच देण्यांची जर आमकां आपल्या कृपेन बरोवन आनी भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सां सर वायटांतले आमकां सुरक्षीत सांबाळूं. तोच देव तुमचो बोवाळ थीर करूं, तुमचो बरवसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमचे काळजां सुस्नेकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगान पेटोवं. तोच देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवं, तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं आनी ससनाच्या जिविताक तुमकां पावोवं. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.